सविस्तर खबरांपयलीं पळोवया मुखेल खबरो. गोंयांत फाटल्या वर्सभरात 78 कोटींचे ड्रग्स केले जप्त. पुलिसांनी 206 जाणांक केले अटक. तातूंत 72 गोंयकारांचोय आसा वांटो. मडगांवच्या एसटीपीडीए नुस्तें मार्केटात पातळ्या बुरशेपणा. रस्त्यार साठवला बुरशें उदक. पातळा कोयर. संबंधितांनी जाता तितले बेगीन प्रश्न लावचो तडीक मागतात थळावे. मोगो पक्षाक बेतकी खानोळ्यांत सीट दिवचे म्हणून वेंचणुके पयलीं भाजपाच्या वरिष्ठ फुडाऱ्यांक केल्ले कळीत, मात ती जागा मेळूंक ना. पक्षाच्या चिन्हाचो अपमान करप्यांक आतां आनी फुडारांक दिवचे ना तेंको सांगता मंत्री सुदीन ढवळीकार. पोळे काणकोणा जीआय खात्यान डिसेंबरा सावन ई कॅमेऱ्या वरवीं तालाव दिवपाक केल्ले सुरवात. येरादारी करप्यांचे सारखे डॉक्युमेंट आसून लेगीत 10,500 तालाव आयिल्ल्यान लोकांनी केलो बोवाळ. अडफड्या रोमियो लेन प्रकरणातले मुखेल दुबावीत सौरभ आणि गौरव लुथराची पुलीस बंदखण वाडयली 4 दिसांनी. दुसरे वटेन दुबावीत आरोपीत कौलिक म्हापशेच्या सत्र न्यायालयान दिलो सशर्त जामीन. आणि गोंयांत आरजीपीचे नात चानयेच्या वाट्या इतलें योगदान. फक्त दुसऱ्याच्या गांवांत वचून घालतात धुमशेणां. आरजीपीची स्थिती जाल्या ना घरका ना घाटका सांगता मंत्री सुदीन ढवळीकार. आता खबरो विस्तारान. जिल्लो पंचायत वेंचणुकेत मोगो पक्षाक बेतकी खानोळ्यांत सीट दिवचे म्हणून वेंचणुके पयलीं भाजपाच्या वरिष्ठ फुडाऱ्यांक कळीत केल्ले, मात ती जागा आमकां दिली ना अशें मंत्री सुदीन ढवळीकार सांगता. जे आमच्या पक्षाच्या चिन्हाचो अपमान करतात तांकां आमी आतां वा फुडाराक तेंको दिवचे ना. ही गजाल भाजपाच्या वरिष्ठ फुडाऱ्यांक पयलींच कळयल्या अशें मंत्री सुदीन ढवळीकाराचें म्हणणें. पळयात. आमी आमचे जे भारतीय जनता पक्षाचे जे श्रेष्ठी आसा तांकां इलेक्शन जावचे पयलीं सांगिल्लें आनी तो सीट आमी मोगो पक्षान मागिल्लो, तो आमकां दिवना. आनी त्या खातीर आमचे कार्यकर्ते थंय त्या आमदार बरोबर रावपाक तयार नाशिल्ले. तरी आमी कार्यकर्त्यांक सांगूंक ना की तुमी थंय रावनाका म्हणून, कारण आमची युती आशिल्ली. आतां कार्यकर्ते रावना तो भाग आनी हें आमचो न्हय, पूण हें आमी इलेक्शना पयलीं म्हणजे आमचे जे पळय युती जावचे पयलीं सगळे जे सृश्टी आसा तांकां ते फुडें मागिल्ले. तुमी जर भारतीय युतीचे उमेदवाराक आमच्या कार्यकर्त्यांक किंवा आमकां आपयत जाल्यार आमी आमच्या सिंहाक जो मनीस गाळी मारता त्या सिंहाक गाळी मारप हें आमकां लागना. कारण सिंह ही निशाणी आमची जे व्हान आमची नवदुर्गा, विजयादुर्गा, महालक्ष्मी ह्या देवीचें व्हान आसा आनी त्या सिंहाक ताणें अपशब्द वापरल्या. ते अपशब्द आनी त्या शिवाय आमच्या पालक जे आसा आवय बापूय तांचे विशीं अपशब्द वापरल्या. आनी अशे मनशा बरोबर आमी केन्नाच रावचे ना, इन फ्युचरूय रावचे ना. ते आमी क्लीन जे कोणा सांगपाचें तांकां सांगता. तेवूय एग्री आसा तुमी सांगता त्या प्रमाणे करपाक. सिनियर तुमचे हांवें सांगलें, हांवें जे कोणाक सांगपाक जाय आशिल्लें तांकां क्लीन सांगलां. भारतीय जनता पक्षाचे ज्येश्ठ आनी श्रेष्ठ जे कोण आसा तांकां हें सांगलां. गोंयांत लोकांक 100 ते 1000 भितरूच चडशे तालाव येतात. पूण पोळे काणकोणचो फेल जाल्लो जीआय कॅमेरो सगळ्यांकूच सुमार 10,000 तालाव दिवपाक लागिल्ल्यान बरोच बोवाळ जालो. हांगा आदींच चॅकपोस्टांचो वावर आसा, पूण आतां कुशीकूच जीआय खात्यान डिसेंबरा सावन ई कॅमेऱ्या वरवीं येरादारी करप्यांक तालाव दिवपाचें थारायलें. पूण मजेची गजाल म्हळ्यार डॉक्युमेंट आसून लेगीत सुमार 10,500 तालाव लोकांक आयिल्ल्यान वातावरण बरेंच गरम जालें. पळयात चॅकपोस्टा वयले तालावाचे केस्तांव देखूच. हेका तालाव मारला, सगळे इन्शुरन्स आहा, सगळे आहा, पॉल्युशन सर्टिफिकेट सगळे आसा. तो रडत म्हाजे फुड्या पावल्लो थंय. मागीर वोटर वो कळ्ळें तुका. हें कितें चल्लें काय म्हण आपूण कितें करपाचें आनी एटॅक येवपा पावल्ले थरथरोन थंय बसून ताका उदक पिवयलां हें ह्या भुरग्याक. आतां 10,000 भरतो खंयचो. नेक्स्ट टायम आमी हांगा 1,500-2,000 लोक हाडून रस्त्यार बसयतले. ताबडतोब डॉक्युमेंट सगळे चेक केले. सगळे डॉक्युमेंट क्लियर आहा माझे. रजिस्ट्रेशन, इन्शुरन्स, पॉल्युशन सगळे क्लियर आहा. सगळे क्लियर आहा. मागीर कर्नाटका हे आसा कितें आसा पॉल्युशन काडलेलें आसा. टेम्परान चल्ला सगळे करून मागीर हांव कितें परत आयलो
म्हाका कांय उचलना तेणी हांव थंय गेलो मागीर आता तुका चलन येयलें थंय चलन ऑलरेडी आयला म्हाका कितले हजार 10,500 आयला ते सांगता सिस्टम सारकें ना म्हणून जनता आमगे गाडी घेवन वयता कोणाली मिस्टेक जाता ना न्ही कोणाक खबर म्हणून आपणें इन्शुरन्स काबार करपा कितें 10,500 तालांव तितूंक चोवपाक पडटा तेजेर आमगे पोल्युशन आयचेर मॅक्झिमम यू कॅन फायन लायक 2,000 लास्ट फायन बरोवंक जाता पूण कितें तेमी धाडला 10,500 कोणे काणकोण हांगा हाकेच्या अंतराचेर RTOचे ऑफिस आसा, पोलीस चेकनाका आसा, एक्सायज डिपार्टमेंटाचो चेकनाका आसा. अशें आसतनाय बीन सरकारान 500 मिटरांचेर एक वेगळो GI डिपार्टमेंटान एक वेगळो चेकनाको तयार केला आनी हातूंतल्यान ज्यो गाडी पास जाता तांकां आयज मोठ्या प्रमाणांत 10,500 रुपया भरपाचें चलना जे तालांव जे आसात ते तांकां तांच्या घरा कडेन म्हणजे हातूंतल्यान येवपाक लागल्या. त्यामुळे लोकां भितर एक भिरांत पसरली. अनेक लोकांनी जना भंडारी हो काणकोणचो एक लिडर हाजे कडेन कॉन्टेक्ट केलें. तांणी आयज चेकनाक्याचेर सगळे लोकांक एकठांय केलो. ज्या जाग्यार चेकनाका आहा ते आनी तांकां विचारलें की बाबा हे तुमी कित्याक धाडटा. कर्नाटकांतल्यान जर आमी पोल्युशन काडला तरी हें कितें येता, तांचे कडेन जाप नासली. ताजे नंतर पणजी सावन जे खात्याचे सनीश वर्गी हे टेक्निकल ऑफिसर आयले. तांणी सगळी परिस्थिती पळयली. ताजे नंतर ताजे बरोबर पणजेच्यान RTOचे एसिस्टंट डायरेक्टर राजेश नायक हेय त्या जाग्यार आयले. दक्षिण गोंयचे पुलीस DYSP निलेश राणे आनी वेगळे पुलीस खात्याचे वेगळे अधिकारी येवन तांणी परिस्थितीचो नियाळ घेतलो. एक मिटींग केली आनी ज्या लोकांक चलन आयला त्या लोकांनी आपली घरांनी त्या ऑफिसरां मुखार मांडली. तांकां दिसून येयलें की खंय तरी यंत्रणा ही बरोबर ना आनी ताका लागून हे चलन 10,500 मोठ्या प्रमाणांत येता. पोल्युशन काडूनय बीन कर्नाटकान किंवा महाराष्ट्रान काडलें तरीकय गोंयान पोल्युशन ना आनी कितें ना अशे प्रकारचें म्हणजे जी सिस्टम बरोबर ना असली ह्या खातीर ह्या लोकांक मोठ्या प्रमाणान चलन येवपाक लागली. तेन्ना लोकांनी तांकां जाप विचारलो आनी सांगलें की जो पर्यंत यंत्रणा सारकी ना तो पर्यंत हे चेकनाको हो बंद कर. आनी सद्याक त्या अधिकाऱ्यांनी लोकांनी हो पोळ्यांतलो चेकनाको आयच्यान तात्पुरतो बंद केला. गोमंतक TV खातीर सोयरो कुमार. हडफोणे बस भायर रोमियो लेन प्रकरणातल्या मुखेल दुबावीत सौरभ आणि गौरव लुत्राची पोलीस बंदखण 4 दीस वाडयली. तशेंच लुत्रा भावांनी वेगळ्या बनावट कागदपत्रां प्रकरणात म्हापशेच्या सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामिना खातीर अर्ज दाखल केलो. त्या भायर ह्या प्रकरणातलो आनीक एक दुबावीत आरोपी भरत कोहली हाका म्हापशेच्या सत्र न्यायालयान सशर्त जामीन मंजूर केला. Remand, they have to justify the basis for remand for claiming police custody that was given to the judge. We have not seriously opposed it as my clients want to cooperate with the investigation. So now they will be reproduced before the court on 29th December. Sir, on the last occasion also, sir, your client said that he wants to cooperate the investigation. Today also he said, but he is not supplying the documents because police is claiming that they are not. See, whatever the police is claiming, we will deal with it at an appropriate stage. Now, I don't want to divulge too much into what our defense is going to be, but they have been there at least from 16, and this is a incident which has happened which is site specific when they were not even in Goa, and their general managers and other managers also have been in custody for such a long time. So now they but still we are there, my clients are there, and they are affording full cooperation. So now they will be produced from 29. Yes. गोंयांत RGPचो चानयेच्या वाट्या इतलें लेगीत योगदान ना. तांचो वावर झिरो आसा. फक्त दुसऱ्यांच्या गांवांत वचून धुमशणां घालतात आनी गोंयांत येवपी प्रकल्पांक विरोध करतात. RGPची स्थिती सध्या घरकाना घाटका जाल्या. थोड्या दिसांनी आप पक्षाची स्थिती जाल्या ताच्या परस वायट RGPची जातली अशें मंत्री सुदीन ढवळीकाराचें म्हणणें. RGP बाबतींत तांणी ही भविष्यवाणी केल्या. पळयात. हांवें फोर्टिंग हो शब्द वापरुना. तांचे गोंयांत कांयच काम ना, झिरो काम. हो पार्टी तांकां कितें करचें ताचो एजंडाच ना. तांकां दिल्ली आपयले बरोबर दिल्ली वता, खोर्ले आपयले बरोबर खोर्ले वता. अशी ह्या पार्टीची परिस्थिती आसा. मुंबय आपयले बरोबर मुंबय वता. कित्याक वता तेंय हांव नकळो. पार्टीन पयलीं विचार करपाक जाय. जे प्रोजेक्ट येता गोंयांत ते बंद करपाक सदांच मुखार आसता.
तांचे कॉन्ट्रिब्युशन टुवर्ड्स गोवा एज ऑन टुडे इज 0 हांव सांगता. आनी तांणी कांयच केल्लें ना आज पसून गोंयांत. आनी आसतना दुसऱ्याच्या गांवांत वचून ते जाय कितें नाका आशिल्लें करता. आज जो तांणी स्टेटमेंट काडला की झोपडपट्टीचेर, ती झोपडपट्टी तांकां खबर सुद्दां ना. 74 ही झोपडपट्टी पयलीं हांव जेन्ना इस्कॉला वतालो ताजे पयलीं हांव 68 इस्कॉला आल्मेणा वतालो ताजे पयलींची ही झोपडपट्टी. ही झोपडपट्टी नवीन न्हय, तांकां इतलें सुद्दां खबर ना. आज जी पक्ष तेन्ना खंय आशिल्लो हांव नकळो आनी हे भुरगे खंय आशिल्ले तेयी हांव नकळो. तांकां कोण तरी म्हायती दिता आनी कोण तरी हें बरय आनी हें उलय म्हणून सांगता. तांची स्थिती अशी ना घरकार ना घटकार. आनी थोडे दिसांनी पळया जशी आपाची स्थिती गोंयांत जाल्या त्याच्या पेक्षा वर्स्ट स्थिती आजची जातली. गिरदोळी चांदोर वाठारांतल्या लोकांक थळाव्या पोस्ट ऑफिसांतल्यान पत्रां तशेंच हेर पार्सलां मेळार मेळनात. हाका लागून लोकांची सामकीच गैरसोय जाल्या. हे विशीं थळाव्या शुक्रारा पोस्ट ऑफिसांत चवकशे खातीर गेल्ले, मात थंय आशिल्ल्या पोस्टमास्टरान आपूण कार्यालयांत नवो आसा, आपणाक हे विशीं कांयच म्हायती ना अशें तांणी सांगिल्ल्याचें थळावो पंच वांगडी सांगता. गिरदोळी चांदोर वाठारांत पोस्ट ऑफिसांतल्या लोकांक वेळार पत्रां तशेंच हेर पार्सलां मेळना. हाका लागून लोकांची गैरसोय जाल्या. पत्रां वेळार पावना म्हूण जायत्या जाणांनी आपल्या कडेन कागाळ केल्ल्याचे थळावो पंच वांगडी फ्रँकी रॉड्रिगीज सांगता. गोंयकार पोस्टमॅन आशिल्लो तेन्ना तो वेळार पत्रां पावयतालो, मात महाराष्ट्रांतल्यान जो पोस्टमॅन घेतला तो सारकी पत्रां डिलिव्हर करिना. कांय जाणांची क्रेडीट कार्डां मेळपाक कळाव जाल्ल्यान कांय लोकांक दंड लेगीत भरचो पडटा अशें पंच वांगडी सांगता. हे विशीं चवकशी करपा खातीर पंच वांगड्या सयत थळाव्या शुक्रारा पोस्ट ऑफिसांत गेल्ले, मात पोस्ट मास्टरान आपूण कार्यालयांत नवो आसा, आपणाक हे विशीं कांयच म्हायती ना अशें सांगिल्ल्याचे पंच वांगडी फ्रँकी रॉड्रिगीज हाणें सांगलें. जायते लोकां गेली म्हाका कंप्लेन येयली आनी हांवूय ती इन्क्वायरी अशें करपा आयला. आमगेलो मेल कित्याक डिलिव्हर जायनाका म्हूण चोयना. तो आतां एक पोस्टमॅन ते न्यू हाडलो तो आमगेलो गोंयकारालो मंगलदास सगळी गोरां बरे भाशेन तो मेल डिलिव्हर करतालो. पूण आतां कितें केलां तेणें आयकलो वयलो महाराष्ट्रा तो एक पोस्टमॅन हाडला आनी ते कडेन ती लेटर दिवन जालें. तो सद्दां कितें करता एक मातशें एक 5-6 मात एक कडेन रावता आनी तो लोकांक डिलिव्हर करनासतना सगळीं लेटरां हाडटा पोस्टा माता. आनी बँका बूक आहाय ते चॅक बूक, डेबीट कार्ड, क्रेडीट कार्ड आहाय ती लोकांक गेली सगळें व्हरून बँका मारलो आहाय. इतलो दाड जालो आहा बँका. तितून 2 म्हयने बॅकलॉग आहा. आतां लोकांक गेले ते कांयची डिलिव्हर जायना. हे पोस्टमॅन तुमी ते कोंकणी कोण ना म्हणटाय आनी ते एकले घरां देखून वचना. सगल्या मेलांची तेणें कितें केलां हावज लॉक सगळीं हावज लॉक कितको जावपा शकता गिड्डोली चांदोराची. एकल्यागे थिंग लोकांक तितू बोड एक तो क्रेडीट कार्डाक स्टेटमेंट येता तेन्ना तूं पे करपा सामके डेट सामके मातशें क्रेडीट कार्डाचे डेट मिस जालो जाल्यार तुका चार्जीस पडटाय. तेश कोन्न म्हाकाय पडटाय. मागीर म्हाका मुगेल्या मोबायलाचेर येता. थोड्या मोबायलाचेर कोणा ती लोक कितें कोतलीं थोड्यांक गेली ती पेपराचे स्टेटमेंटाचे चोय ती पे कोताय. जायते लोकांक आतां बोवाळ जालो आहा. कितू लोकांक गेलो मेल सारको बँका बूक सगळे बँका पडोय. तुमी आतां म्हजे हाडल्या बँकाक ये आनी चोय बँका तितलो दाळ जालो आहा सारको. बँक 2 म्हयने म्हाका मॅनेजर सांगना 2 म्हयने जाले म्हूण थिंगा नाळ तेणी जाल्यार तेका तापयली तेका पोस्टमॅन हांवें कितें कोत काय म्हूण तूं डिलिव्हर करना म्हणा. आतां पोस्टमॅन लोकां ध्यानान येयना. हें कितें लोकांक गेलें सगळें हिंगा आण पोतून मात आण पोतून हावज लॉक हें कितें ना तेणी आतां पोस्ट ऑफिसान कितें करपा आमगे गोंयकार कोण जाणटो आतां एक मंगलदास मारलो सगळे विदावट फेल तो सगळे लोकांक गेलो मेल दितालो. आतां तेगेले कित्याक डिलिव्हर जायना. एक दीस 2 दीस वयर आपणा दाखोवपा तेणें तें कोण ना जाल्यार तेणें सांगपाचें आपणा कोण आनी 1-2 दीस ती म्हूण. 1 दीस 2 दीस गेला मात लोकांक सगळीं लॉक म्हूण सांगता. ही आतां सगळीं ती कार्डां मार्डां सगळीं ब्लॉक जालो ते सगळीं हिंगा मेल पोतून हें कितें गेलें पोस्टान मातशें इन्क्वायरी करची. आतां पोस्ट मास्टर आहा तो सांगता आपणाक कांय खबर ना म्हूण. आतां ती गेली ती पोस्ट मास्टरान तेणी तेका प्रॉपर हँडओवर दिवपा जालो न्ही. हो म्हणटा आपणाक कांय खबर ना खबर ना कित्याक बसलो तो हिंगा. तेणें जाण जावपा जाय न्ही कित्याक हितू मेल कित्याक हिंगा राशी पडलो आहा तो. मास्टर सांगता आपणाक खबर ना म्हूण. तेणें गेली ती हें तेका सांगपा जाय आनी हेणें चार्ज घेवचे पयलें तेणें सांगो जाल्लो कितें हें कितें जालें तें हो चार्ज घेवचे म्हणून हो रोखडो कोदल्याचेर बसला. तेणें आन्सर सारकें प्रॉपर आन्सर दिवपा जाय. आपणाक खबर ना म्हणून कितें तेका लागून मागोता पोस्ट ऑफिस तेंगे डिपार्टमेंट आहा तेंकडे हें मातशें हिंगा बेगीन जाता तुली ही डिलिव्हरी करूं ह्या वर्साची. गेलो भावा गेलो चॅक बूक आनी डेबीट कार्ड बारपा येवपा 2 म्हयने जाले तेणें लेटर केलो बँका आपणा चॅक बूक इश्यू कर म्हूण आनी एक डेबीट कार्ड म्हूण. आतां कितले तेंप जालो 1.5 म्हयनो मागीर जालो थिंगा
मेल डिलिव्हरी केला ना त्याने न्यू पोस्टमॅन येयला तो वयलो ते कांय कोंकणी कांय कोणा तो हिंदी उलयता तेणे कांय डिलिव्हरी सगळे आख्खें गिड्डोली चांदोर आसोल्डा सगळ्या लोकां गेले तेणे कितें केलें हितून एक कोणें बसत तो कोणागे मेल डिलिव्हरी करूं वचना आनी थंय हावस डोर लॉक म्हूण बरयलो आहा सगळ्यांचे आनी आतां बँकां चोयले जाल्यार तुमी इतलो दाळ पडलो आहा लोकां गेलो चॅक बुक डेबीट कार्ड आनी क्रेडीट कार्डां सगळें थिंगा पडलो आहा 10 दिसांची सुमार एक दुसऱ्या नेबरांक घेवन गायल्या मुगे देर मुखार नंबर आमगे घरा नंबर बरयलो आहा हेजेर ऑन द प्लेट आशिर्वाद 120 म्हणून हावस नंबर ते दिनासतना दुसऱ्याचे दवरलो आहा पळय त्या भुरग्यान हाडून म्हाका दिल्या कॉमेल कमिशनर लागून म्हाका तेणें पोस्टिंग केलें एज पर दीस लेटर ऑफ द आहात पळय तेंगेली 5th हें आहा तेंगेली तेणे 5th तेणें पोस्ट केलो तेजे 10th तारखेर पावलो पूण हांव डिलिव्हरी केन्ना करता 15th 15 तारखेर तो डिलिव्हरी करता डिसेंबरा ओन्ली 7 डेजां भितर हांवें तें कलेक्ट करपा जाय ना जाल्यार गेलें तो 5 तारखेर हें केल्लें 15 तारखेर तो म्हाका हाडून दिता 10 तारखेर हिंगा आसोन हिंगा कांय कोण आहलो तो इतले कितले पयले तुमी फोटो काडून पळयात कितून मेल हें आहा तो गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर भीमा पाटील. दिवचल बर बाजारा कुशीक एक गल्लीत सुमार 55 वर्सां पिरायेच्या बायलेची कूड सापडल्या. हे बायलेक नेमके कशें मरण आयलें ताचें कारण स्पश्ट जावंक ना, मात हो घातपाताचो प्रकार आसूये असो दुबाव आसा. ह्या प्रकरणात एका दुबाविताक पुलिसांनी ताब्यात घेतला. पुलीस तशेंच फॉरेन्सिक टीमीन घडणूक थळार येवन तपास केलो. पोस्टमॉर्टम जाले उपरांतूच मरणाचें कारण स्पश्ट जातलें. दिवचलचे अवर लेडी सायबिणीचे चर्ची फाटल्यान जी गल्ली आसा त्या गल्लीत शुक्रारा सकाळी एके बायलेची कूड मेळिल्ली आसा. ही बायल सुमार 55 वर्सां पिरायेची आशिल्ल्याचें कळटा. ही बायल महाराष्ट्रांतल्या माटणे वाठारांतली आसा आनी तिचें नांव लक्ष्मी गांवकर अशें आशिल्ल्याचें कळटा. आयज सकाळी हे गल्ली चर्ची फाटल्या वाटेंतले गल्लीत एक बायलेची कूड आशिल्ल्याची म्हायती दिवचल पुलिसेक मेळटकीच दिवचलची पुलीस उपअधीक्षक श्रीदेवी आनी पुलीस निरीक्षक विजय राणे सरदेसाय हांच्या फुडारपणा खाला पुलिसेची टीम घडणूक थळार पावली. तेन्ना जी बायल मेल्ली आसा तिची कूड एके गाडयेंत आशिल्ल्याचें दिसून आयलें. पुलिसेन पंचनामो केले उपरांत फॉरेन्सीक टीमीक पाचारण केली. फॉरेन्सीक टीमीन थंय येवन घडणूक थळाचेर पुरावे एकठांय केल्यात. हे बायलेक नेमके कित्याक लागून मरण आयलें ताचें कारण अजून स्पश्ट जावंक ना. मात हे बायलेक घडी मारली आसूं येता असो एक दुबाव आसा. ह्या प्रकरणात जी बायल मेल्या ते बायले वांगडा भोंवपी तिचो साथीदार रमेश तेली हाका पुलिसेन सद्या ताब्यात घेतिल्लो आसा. लक्ष्मी गांवकर हे बायलेची कूड पोस्ट मॉर्टमा खातीर बांबोळेक धाडिल्ल्याचें कळटा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण लक्ष्मी गांवकर ही विधवा आशिल्ली आनी तिका 2 चलयो आशिल्ल्याचें कळटा. फाटल्या कांय वर्सांच्यान ती दुबावीत रमेश तेली हाचे वांगडा रावताली आनी दोगांय वांगडाच भोंवतना दिसताली. केन्ना केन्ना ही दोगांय दिवचलच्या बाजारांत रातच्या वेळारूय आसताली अशें कळटा. दोगांयकूय सोरो पियोवपाचें व्यसन आशिल्ल्याचें कळटा. काल राती म्हळ्यार बिरेस्तार राती रमेश तेली हाणें ताका कदाचित मारबडय केल्ली आसूं येता आनी तातूनच तिचो मृत्यू जाल्ल्याचो एक अदमास आसा. लक्ष्मी गांवकर हिच्या नाकातोंडांतल्यान रगत व्हांवतालें देखून हो कदाचित खुनाचोच प्रकार आसूं येता
असो पुलिसेक दुबाव आसा आनी पुलीस ते दिकेन तपास करता. पोस्टमॉर्टमा उपरांतूच हे बायलेक मरण कशें आयलें ते ताचें कारण स्पश्ट जातलें. सद्या हे विशीं दिवचले वेगवेगळ्यो चर्चा सुरू आसात. हो खुनाचोच प्रकार आसूं येता अशें लोक आपलें मत उक्तायतात. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. सरकारान लोकांक बरी येरादारी मेळची म्हणून वेस्टर्न बायपास बांदिल्लो, पूण आतां ह्या बायपासार येरादारी कमी आनी कोयराच्यो राशी चड पळोवपाक मेळिल्ल्यान थळाव्यांनी हुस्को उक्तायला. सैम विरोधी रात दीस ह्या बायपासार कोयराच्यो पटल्यो शेवटून मारून पर्यटकांक कोयरांतल्यान येवकार दिता. हेच ते गोंयांत आयिल्ले अच्छेदेन पळयात. कितलींशींच वर्सां जालीं वेस्टर्न बायपासार कोयराच्यो राशी पळोवपाक मेळटा, पूण सोंपपाचें नांव घेयना. बायपासार दीस रात सैम विरोधी कोयराच्यो पोटल्यो हाडून उडयल्ल्यान आतां येरादारी करप्यांक लेगीत ह्या रास पडिल्ल्या कोयरांतल्यान येवकार मेळटा. ह्या कोयराक लागून सद्या वाठारांत बुरशेपणां पातळ्ळा, तशेंच दुयेंसां पातळपाचो भंय थळाव्यांक निर्माण जाला. सरकारान ह्या वाडट्या कोयराचेर कितें तरी उपाय काडचो आनी प्रस्न तडीक लावचो, ना जाल्यार हो प्रस्न असो सासणाचो जावन उरतलो असो हुस्को थळाव्यांनी उक्तायला. हे एक डार्क साइड ऑफ डेव्हलपमेंट एंड पुअर गव्हर्नन्स हे दाखोवन दिता. आतां आमी डिसेंबराक आहाय आनी ट्युरिस्ट सीजन आहा. एक म्हणून जाल्यार फेस्टीव सीजन आहा आनी ट्युरिस्ट सीजन आहा. आनी हे हायवेंतल्यान काणकोण जावन दुसरे कडेन जायते आमगेले ट्युरिस्ट हे रोडांतल्यान वयताय. आनीक हांव नोणाक सरकार हे ट्युरिस्टांक जावं फॉरेन ट्युरिस्ट डोमेस्टीक ट्युरिस्ट तांकां केसली मेसेज दिवपा सोदितो. आज गव्हर्मेंटा कडेन गार्बेज हँडल करपा जायना हें तुमी खूब दाखोवन दिलां. कित्याक वर्सां जालीं आमी हे गार्बेजी लागून झगडटाय गार्बेज हें करपाक. आनी तुमी चोय ही फूड गार्बेज सारकी सुणी गोरवां रस्त्यार हाडटाय आनी तशेंच हिंगा कन्स्ट्रक्शन डेब्रीज उडयताय. म्हणजे हिंगा सगळे भाशेची गार्बेज हिंगा ह्या जाग्याचेर उडयताय, जावं सॅनिटरी पॅड्स दुसरी वस्तू आहाय त्यो हिंगा उडयताय. सो हांव सरकारा कडेन मागोता की आनी पंचायत की सरकारा तो स्टेट गव्हर्मेंट पंचायताक फायनान्स कोता गार्बेज क्लियर करपाक. एक क्वेश्चन उप्रासप म्हळ्यार पंचायताक गेले नावेली पोटा सारके मॅनेजमेंट जायना काय गार्बेज क्लियर करपाक. वो तुमकां पयशे पावनाय, वो पयशे तुमकां येताय ते तुमगेले बडसां वयताय. कित्याक एवरी टायम आमी जायते कडेन हो गार्बेज इश्यू रेज कोताय आनी रेज केले म्हणटकीर मागीर हिंगा क्लियरन्स जाता. हांव मागोता आमगेले गोवा गार्बेज मॅनेजमेंट आहा तेणी हेचेर दखल घेवची आनी पंचायताकूय तुमी बसून विचारचें बाबा हिंगा गार्बेज कित्या हे भाशेन पायलप जाता ती. ही हायवे ह्या हायवेचे लोक खूंय मेटिंगा गार्बेज उडयताय. इतली क्लीन केले जाल्यार पासून ही गार्बेजी प्रॉब्लम केन्ना सॉल्व जावपाना. आनी हांव गव्हर्मेंटाक मागता जे तुमी एका सिग्नला एक तुमी कॅमेरा बसयले थंय तशें करून हिंगा एक कॅमेरा बसोवपाचे. जे कोण एक उलयता तांकां 5,000 तुका फायन घाता तो प्रॉब्लम सॉल्व जातलो गार्बेजीचो. ही घाण एकदम चड जायत वयता. सो आतां क्रिसमस जालो आतां न्यू इयर गव्हर्मेंट कांय कोणाचेर एक्शन घेयना चडशें. आनी हो पळय हेजो गार्बेजीचो प्रॉब्लम आहा न्हू तो खूंय आसचोय. हिंगेल्यार गार्बेज तिंगेले सगळ्या वस्तूंतल्या गार्बेजीची घाण. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. मांद्रेच्या सरपंचान जुनस वाड्यावयल्या थळाव्यांच्या जमनीत हस्तक्षेप केल्ल्यान बरोच बोवाळ जालो. सरपंचान बाउन्सर आनी गोंयांत बंदी आशिल्ल्या पिटबुल सुण्याचो वापर करून दादागिरी केल्ल्याचो आरोप थळाव्यांनी केला. तशेंच सरपंचाचेर पुलिशेंत कागाळ लेगीत दाखल केल्या. सरपंच हो गांवचो पयलो नागरीक, पूण ताणेंच अशें केल्यार गांवचे उदरगतीचें कितें? ह्या प्रकरणात मुख्यमंत्र्यान पंचायत मंत्र्यान आनी आमदारान खरसाणेन दखल घेवची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. पळया हेणी आपल्या सरपंच पदाचो भान राखून कितें योग्य ती कारवाई करप आसली आसता. आयतारा दीस इश्यू जालो, नेक्स्ट डे सकाळी उठून सरपंच स्वता कंप्लेनर तेणी वचून कंप्लेन केली आमच्या फॅमिलीची की हे अशें अशें बाबा पोल घालता. आनी तेणी नोटिसी धाडलेले सगळ्या लोकांक. विथीन शॉर्ट पिरियड ऑफ टायम सकाळी वचून तो कंप्लेन बरयता
विथीन फ्यू मिनिट्स तो आपुणूच त्या कंप्लेनीचेर सरपंच म्हणून सायन मारता आनी रोखडेच अर्द्या वरा भितर सगळ्या लोकांक नोटीस येता. म्हाका दिसता ही एक हिस्ट्री जाल्लेली आसता गोंयच्या इतिहासान. स्वता कंप्लेनर सरपंच सायन मारता आनी सगळ्या लोकांक इतली फास्ट म्हाका दिसता नोटीस गोंयच्या हिस्ट्रीन कोणीच सर्व करूंक नासलें आसलें. सो हेचेर कळटा की तेणी कितें चिंतून कितें कारवाय केल्ली आसतली आनी हें म्हाका दिसता पळोवन ताका अशें दिसता की तो गांवांक आमच्या कितें न्याय दितलो. बाउन्सर हाडून प्रॉपर चॅनल ना फॉलो करून आसतना आपणाक जाय तशी मनमानी कारबार करून जे नोटीसी काडल्या ती अत्यंत चुकीची गोश्ट आहे. हेची मिडियान आमचे ऑनरेबल CM प्रमोद सावंत, पंचायत मिनिस्टर यांच्यांनी हेचेर दखल घेवन हेचेर योग्य ती कारवाय करपाची अशें आमचे सगळे गांवचे लोक आनी आमचे वाड्यातले लोक मागता. दिशिल्लो आणि सगळे 4-5 बाउन्सर 15 एक तरी बाउन्सर त्यांनी हाडले आणि पीड बुल हाडलो भितर. आणि तो आता आमचो मांद्र्याचो प्रथम नागरीक आणि हो सरपंच. ह्या सरपंचान असं करप आमकां हें बरं दिसना. मागीर गांवाचो कसा हित करतलो. म्हाका दिसता प्रत्येक कसलो मॅटर जालेलो तो बाउन्सर आनी कुत्र्यांक घेवन येतलो. मागीर बसान ह्यो शॉर्ट खंयचा हितून सोंपोवंक जाय न्हू. ताका करिना तो वाडयता. जेव्हा तूं प्रॉपर्टी दुसऱ्याची घेता आपली घेता दुसरी जाल्यार तितून वाड जाय न्हू. जाल्यार ती वाड कोणी दिवप ती तूं पळोवंक जाय न्हू पयलींच. आतां TCP प्लॅन लावंक जाय वाड मेळंक जाल्यार तूं आपूण करूंक जाय न्हू. तूं येता दुसऱ्याच्या प्रॉपर्टीन वयता घुसता हें बरोबर दिसना न्हू. आमी जे आमचो सर्वे करता आमी करता आमचो डिवायड करता जाल्यार हेका तूं काय पडलेला आपूण वाड सोदता. आमी त्या खंयचे वाड दिवप तुजी वाड म्हटल्यार तूं कायद्यान बघ आमकां काय सांगनाका म्हटल्यार. म्हळ्यार तो असो आवाज हे करता तुमकां वयता धमकी दिता कशें करता तें पळोवया आनी हें करया. आनी तेणी आतां आमकां नोटीस काडल्या हेची पळोवया म्हटल्यार आतां नोटीस काडटा कसो करता तो पळोवया. नोटीस कित्याक काडली कित्या खातीर नोटीस काडले आतां आतां आमकां आमी स्टॉप द वर्क म्हणून सांगलें तेणी. आमी फक्त फेन्सिंग केलें आनी पोल घातलेले ते तेणी येवन मोडले. हरशी खंयच्या रायटान तेणी मोडले ते आमकां खबर ना. एज अ सरपंच म्हणून तेणी आपली नोट करून आमकां नोटीस धाडूंक घातली पूण तेंच्यांनी कशी आसा हाली एक प्रॉपर चॅनलान करूंक घातली तेणी करूंक ना. तेणी आपूण पर्सनल केल्या. सरपंचाची सायन आसा तेचे सेक्रेटरी सायन ना आनी आमी तेजी सव करूंक ना. दुसऱ्या दिसा तेणी पोस्टान धाडली आमी घेतली. मागीर कोणी येयलें तें कळना. पोस्टाचो लेटर म्हणजे आमी फोडल्या उपरांत कळटली न्हू आमकां. आतां पुलीस स्टेशनार कित्याक गेले तुमी. आतां पुलीस स्टेशनार आमी काय जालें तेणी धमकी दिल्या उपरांत आमचे ल्हान ल्हान भुरगीं आसा कोणा एका बाउन्सराक हाडून ताका मारूं शकता आनी कितें करूं शकता. आमी सांगूंक शकना म्हणून आमी CC दिवपाक गेल्ले. आमच्यातले सगळे असले ते गोवेकारूच असले. सो गोवेकार असले आनी आमी पळोवपाक गेल्ले कितें जालां आनी हें. सो एक पद्दत आसता अमिकेबली कितें आसता तें सॉल्व करप आसता. इट्स नॉट दॅट आमकां एग्रेशन दाखोवप कितें दाखोवप आनी हें इजिली सॉल्व जावपाक शकता आसलें. पूण जेन्ना आमी पळयलें की खंय तरी वी आर बीन थ्रेटन्ड वीथ bouncers. I don't know how bouncer culture is favored. Okay, the honorable CM is supporting that we are not here for bouncers. Okay, he is safeguarding us. Okay, so in that case, and at the same time there was a pit bull breed which also honorable CM has said we are not allowing. So in both the cases we have our support of our chief minister where he is supporting us that अशें कांयच केन्ना जावपाक ना. आनी अशें जाता तेन्ना वी आर आस्किंग हिम दॅट प्लीज सपोर्ट एंड वी आर आस्किंग आवर ऑनरेबल MLA प्लीज इंटरवीन इन दीस. ओके, बिकॉज वी नीड युअर सपोर्ट. वी नीड बिकॉज दिस इज इनजस्टीस एंड दिस इज समथिंग एग्रेशन वीच वी डोंट वॉन्ट ऑल दीस थिंग्स. लंच टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.